अख्ख्या संवसारांत लोक मान दितात. आमी ह्या देशांत कांय लोक समजता की स्वच्छ भारत म्हणजे महात्मा गांधी. स्वच्छ भारत म्हणजे महात्मा गांधीच न्हू, दॅट वॉज वन ऑफ द दीस. महात्मा गांधीचे जे मुद्दे आशिल्ले, तांचे प्रिन्सिपल आशिल्ले, तांचे ध्येय जे आशिल्ले, तांचे धरण जे आशिल्ले, तांची तातून जी आसली ती महान तातवां, आनी ही आमी आयज समजून घेवपाची गरज आसा. म्हाका खूब वायट दिसता आमच्या गोंयांत देखून कितें आयज ही कोणी प्रोग्राम दवरलो, कोण सरदेसाय म्हणलो की महात्मा गांधीचो जो मर्डर केलो, जो मर्डरर आहलो नाथुराम गोडसे, ताजेर बूक रिलीज करपाचो. कांय लोक आयच्या दिसाक नाथुराम गोडसेच्या एक टेम्पल बांदपाक फाउंडेशन स्टोन गायलो गेल्या त्या वर्सा. कांय लोक जे महात्मा गांधीक मारलो त्या धरणाचेर, त्या तातवांचेर चलता, हे खूप वायट दिसता. कित्याक हे आमच्या देशांत चालू जावपाक जायना. आनी हे जे इंटॉलरन्स आमी पळयलां फाटले कांय देड वर्साक, हेच जे नाथुराम गोडसेचे जे विचार आसले, ह्या विचारांचेर म्हणटकूच आमी ह्या देशाचे लोक आनी भोव करून काँग्रेसमॅन आमची कर्तव्य, आमची जबाबदारी की ह्या दिसाक आमी एक ठराव घेवपाक की महात्मा गांधीच्या मार्गदर्शनाखाल तांचे जे विचार आशिल्ले, हे विचाराखाल आमी फुडें सरपाक. म्हाका दिसता दर एका मनशाची, दर एका भारतीय मनशाची ही लागणूक जावन आसा. तांचो उगडास करता आसतना तांच्या विचारांचो आमी आज जर विचार केलो जायत, ताजेर थोडी चर्चा केली जायत, तांचो जर उगडास केलो जायत आनी त्या भशेन आमी चलपाचो जर प्रयत्न केलो जायत जाल्यार महात्मा गांधीक ती खरी श्रद्धांजली ठरतली.